गांव आमचे आराडे म्हणटात ते जंक्शनाचेर आयज खोटमीस घालपाचें काम सुरू जालां आनी तशी आनी खूब काम आहात. आतां हें करून आमी फाटल्यान वेतले दिपोगाच्या वाड्यान थंयसर पेवस घालपाचें आहा. मागीर आनी खूब काम आहात. लोक गजाली करतालो कामां जायना पूण आतां कामां खूब सुरू जातलीं तेन्ना लोकांक गमतलें. बीजीनी सगळ्यो बीजी पास जाल्यात. पेवस घालपाचें आनी खोटमीस करपाचें आनी दामोरी घालपाचो आतां कामां चालू आहात आनी चालू जातलीं. आयज आमच्या एमएलएन बरो इंट्रस्ट घेतला. आमी मागता हाचे लागीं की तोच इंट्रस्ट घेवन ती कामां उरल्यान ती सगळ्यांची पेंडींग कंप्लीट करची म्हूण. टू विल्फ्रेड डिसोजा हावस हो खूब तेंप जालो पेंडींग रोड आशिल्लो आनी हांगची पंचायत सरपंच लुकास बाब तसोच डेप्युटी सरपंच कंटिन्यू फॉलोअप करताले म्हाजे कडेन की हो रोड बेगींतल्या बेगीन जावचो म्हणून. तसोच दया बाब आमचो आसा तोय कंटिन्युअसली फॉलोअप करतालो. तो आयज आमी तेजें उक्तावण केलेलें आसा आनी तेजें हॉट मिक्सिंग कंप्लीट जातलें. पावसान ह्या वाठारांत भरपूर लोकांक त्रास जाताले, उदक भरताले, रोड सामको पाड जालेलो आनी कितलेक वर्सां जालीं असोच पेंडींग उरलेलो. सो ताका लागून आयज आमी एका रेजूय केला कित्याक हांगा उदक भरतालें म्हणून. आनी थोडेशे लोकांच्या मतीन थोडो डावट आशिल्लो की माती आसा आनी तेज्या वयर डांबर घालता काय म्हणून. जाल्यार ताका पोंदाक सारकें प्रॉपर सोलिंग केलेलें आसा आनी WDM वॉटर बाउंड मॅकेडम हो एक नवी टॅक्नॉलॉजी जी सगळे कडेन सगळे हायवेज बीन ते ह्या हेजेर करतात आनी लेटस्ट हें आतां आमी ट्रायड एंड टेस्टेड तें सगळे कडेन. सो तशेंच आयज हांगा रेज करून हांगाय आमी रोड हॉट मिक्सिंग करता. ताका 2 लेयर येता, BM म्हणून येता आनी ताच्या वयर मागीर हॉट मिक्सिंग जाता. सो हो जातकूच म्हाका दिसता जो हांगा इशू आशिल्लो उदक भरतालो ते आनी ह्या लोकांक हांगा रस्त्याचे त्रास जाताले हे कंप्लीट जातले. अशेंच फुडलेय रोड आमी सगळे हॉट मिक्सिंग घेतलेले आसा. कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं आमी जाता इतली इनॉग्रेशनां कंप्लीट करतले. आज म्हाका दिसता 6 इनॉग्रेशनां कंटिन्युअसली आसा. सरपंचान सांगलां तशें हांगा आसा हो जालो काय फुडलें खोटलान पेवजाचें आसा. तशेंच आनी एक चंद्रावती म्हणून एक वर्क्स पेवजाचो पेंडींग आशिल्लो तोय कंप्लीट जालेलो आसा. तो आमी सोमारा करुया सोमारा मेळटली आमकां. तोय रिक्वेस्ट आशिल्लो प्रमाणे तोय कंप्लीट केलेलो आसा. तशेंच सांगपाक खोशी भोगता की जिल्ला पंचायत फंडाच्या अंडर आमी 2 राम मंदीर बेतीन आसा तेजो भटाचो रूम घेतलेलो आसा आनी हनुमान मंटप मंदीर आसा वेऱ्यां तेजो फर्स्ट फ्लोर घेतलेलो आसा. ती आतां उक्तावणां आसा आनी जिल्ला पंचायत फंडाच्या थ्रू आमी वॉटर प्युरिफायर्स हे आमी सगळ्या स्कुलांनी वांटप चालू आसा ते आमी आयज कंप्लीट करतले. सांगपाक खोशी दिसता की कंटिन्युअसली आयज 5 ते 6 इनॉग्रेशनां आयच्या दिसा भितर जातलीं आनी हांव तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांकूय सांगूंक सोदतां की आयज आमी वुमन्स डे होय सेलिब्रेट करता. काल वुमन्स डे जालो पूण काल वर्किंग डे आसल्या कारणान शेनवारा सगळ्या बायलांक येवपाक बरें पडटलें. पूण आयज आमी सांजचो 4:30 एक मोठ्या प्रमाणान आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीचो वुमन्स डे सेलिब्रेट करता. हांव आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीच्या सगळ्या महिला जे आसा तांकां नारी शक्ती आमी म्हणटा तांकां विश करता की हॅपी वुमन्स डे आनी हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की आयचो जो महिला दिवस आमी सेलिब्रेट करता थंय तेंच्यांनी वांटो घेवचो. सगळ्या साळगांवकारांक हांव आनी एकदां सांगूंक सोदतां की जी कामां जे इश्यूज पेंडींग आसा हे कंटिन्युअसली आमी सॉल्व करता आनी कंटिन्युअसली आमचे ऑफिस फॉलोअप्स करून तुमी पळयलां आसतलें की म्हणजे चालूच आसा इनॉग्रेशनां. जी पेंडींग कामां आशिल्लीं ही आमी कंप्लीट करपाचें हांव आमचे पंचायत आमचे जिल्ला पंचायत मेंबर तशेंच म्हजें ऑफिस कंटिन्युअसली फॉलोअप करून ही कंप्लीट करतले. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. कितले वर्क कितले कॉस्ट हो 1.2 CR पूण हो एकूच न्ही हो म्हणजे पीस घेतलेले आसा सगळ्या कडेन. आमचे खंय खंय पेंडींग आसात पळय ते 1.2 CRाचो तो टोटल एस्टिमेट. पूण हो एक पीस आसा फुडें आनीक पीस आसा. सो सगळे खंय खंय पेंडींग उरलेले हे आमी ह्या हेच्या अंडर कंप्लीट करतले. 10 लाखाचो हें आसा 10 lakhs फर्स्ट फ्लोर ऑफ हनुमान टेम्पल आसा. भटाचो रूमूय अदमास तसोच 10 लाखाचो आसा. फिक्सिंग ऑफ पेवर्स 5-5 लाखाचे 2 कडेन आसा आनी एक कडेन जवळ जवळ 25 lakhsचो आसा. सो हे कंटिन्यू तेज्या भायर आमी 8 लाखाची सावंड सिस्टम ही अप्रूव केलेली आसा. ती आमी फाल्यां 2 देवळान दितले. सो आयज आनी फाल्यां धरून आमची कंटिन्युअसली 7 ते 8 इनॉग्रेशनां आमच्या हातूंत जातली.